नोंदणी करून लेगीत आकार्य श्रम आशिल्ल्या 111 राजकीय पक्षांक भारतीय वेंचणूक आयोगान राजकीय पक्षाच्या वळेरेंतल्यान काडून उडयल्या। जाल्यार हातूंतल्या 3 पक्षांचेर पैशाचो गैरकारबार करपाचो दावो करीत केंद्रीय महसूल मंत्रालयाक ताचेर कारवाय करपाचो आदेश दिला। 1951च्या लोकप्रतिनिधी कायद्या प्रमाण संबंधित कारवाय केला। ह्यान पयलीं पयल्या टप्प्यान 87 पक्षांक राजकीय पक्षाच्या वळेरेंतल्यान काडून उडयल्ले। ते उपरांत आतां 111 पक्षांक ह्या वळेरेंतल्यान आयोगान काडून उडयला। वळेरेंतल्यान काडून उडयल्ल्या ह्या पक्षांक तांची बाजू मांडपाक आयोगान 30 दिसांची मुजत दिल्या। ह्या मुजती भितर ताणें पुराव्या सयत पक्षाचे कामाचें अस्तित्व आयोगाक पटोवन दिवचें अशें आयोगान काडिल्ल्या आदेशांत म्हणलां। ह्या पक्षा भितर गोंयच्या गोवा स्वराज पार्टी तशेंच गोवा सुरक्षा मंच आनी हेर पक्षांचो आस्पाव आसूं येता।